स्वतःच्या 4 वर्साच्या पुताचो खून केल्ल्याच्या आरोपाखाला अटकेत आशिल्ली दुबावीत सुचना सेठ हिची पुलीस कोठडी आयताराक चोपली। ते खातीर आयज तिका पणजेंतल्या बाल न्यायालयांत हाजीर करतले, जाल्यार तिचो घरकार व्यंकटरमणाका आयजूच जीएमसी डीएनए चाचणी खातीर व्हरतले। गोंयभर तशेंच जगभर चर्चेत आसलेले एक घटना म्हटल्यार तिका आवयन आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याची हत्या केली। जेन्ना आरोपी सुचना सेठ हिका चित्रदुर्ग पुलीस स्टेशना वयल्यान गोंयांत हाडले तेन्ना कलंगूट पुलिसांनी म्हापशेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केले आनी थंयसर तिका 6 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगली। आयज अखेर 6 दीस रिमांडाचो आनी आयज सकाळी आरोपी सुचना सेठ हिका पाटो पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टात प्रोड्यूस केल्ले वयतले। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।